हे पळय ते खोळयतात लोकांक. ह्या सरकारच्या विरोधात तांकां कांयच मेळना आनी त्यामुळे खंयची बारीक खंयची तरी कुसकूट मेळप आनी ताचे अतिशयोक्ती करप किंवा चुकीचो संदेश लोकांक दिवपाचो प्रयत्न जाता. हांवें तेंचे गेले 4 गोश्टी पळयले. डिफेन्स एक्सपो आसात किंवा माडाचो विशय आसात, वर्मी एनिमल आसात किंवा सुमूल कंपनीचे आसात. दर फावटी ताणें लोकांक खळोवपाचो प्रयत्न केला आनी सरकाराच्या विरोधात लोकांक भडकोवपाचो प्रयत्न केला. डिफेन्स एक्सपो हो 4 दिसां खातीर आसा. हो राज्याचो मुख्यमंत्री सांगता, लक्ष्मण बार्सेकार न्हय, राज्याचो मुख्यमंत्री सांगता, अत्यंत जबाबदारीन सांगता. 4 दिसां खातीर येणारे हे एक्सपोक 67 देशांतसून, केवळ भारतांतसून न्हय, 67 देशांतसून 750 डिफेन्स कंपनी पार्टिसिपेट जातात. 670 डिफेन्स कंपनीज फ्रॉम 67 nations are participating. 50,000 delegates have registered. हाच्या खातीर टू एकोमोडेट ऑल दीस 2 lakh square meter area is being developed. ताका कवर घालतात. त्यामुळे इमॅजिन द नंबर ऑफ प्लायवूड्स, द नंबर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ, cover, tents, the paints that are needed. Imagine the number of refrigerators and TVs that would be required for 4 days. All these things will be purchased in Goa. सगळ्या गोष्टींची गोव्यात खरेदी जातली आणि मोठ्या प्रमाणात गोंयांत तो इकॉनॉमिकली फायदो आसा. 50,000 लोक 4 दिसां खातीर बूक जाल्ले आसात. त्यामुळे ही जी आज नेऱ्यो करतात हे उघडे पडटले ज्या दिसा तो शो सोंपतलो त्या दिसा. म्हळ्यार लोकांक नाक जाले जाल्यार म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तेजेर परतून हें करपा जाय. they has to rethink, government has to rethink on the issue, and I think I will support them. There is no question of my not supporting them. And attitude of the government की आपण हें कोतले that is bad. लोकांक म्हणटे गव्हर्मेंटान म्हणटे should go according to the wishes of the people. ते मागीर ऑपोजिशन जावं रुलींग जावं.